छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हांचो इतिहासाचो गोंयांतल्या लोकांकडेन एक लागींचो संबंध आसा। देखून कुमारजुव्या ग्रामसभेत ह्या विशीं चर्चा जाली। फुडल्या पिळगेक ह्या महान पुरुषांच्या इतिहासा विशीं जागृत करपा खातीर तशेंच तांचें महत्व समजून घेवचें ह्या हेतान कुमारजुव्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडलो। ह्या वेळार थळाव्या सरपंचान हो पुतळो स्थापन करपाक मजत करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या चर्चे वेळार संस्थेच्या हेर कार्यकर्त्यांनी लेगीत तेंको दिलो। ग्रामपंचायतीच्या ह्या सभागृहान सरपंच आणि उपसरपंचान आमकां मुजरत हो अवेळ म्हणटा तसो दिवन ह्या वेळी आमी उपस्थित आसात, त्या खातीर हांव तेंचे मनपूर्वक आभार मानता। छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ली तशी ही भूमी आसा। जुवी कुमारजुवी ही जी आयलँड्स बेट जी आसा त्या बेटा कडेन आमचो ह्या इतिहासा कडेन खूब जवळचो संबंध आमी आसा। इतिहासान आमकां सांगता की संभाजी महाराज जुवे आयले खंडोबल्लाळाच्या आणि खंडोबल्लाळा बरोबर तांचो जो प्रसंग जालो ह्या खाडीन जो उडी घेवन घेवपाचो प्रसंग जालो आणि नंतर तांकां परत फिरचे पडले। नंतर शिवाजी महाराजांनी नारव्या ठिकाणाचेर येवन जंय तर ह्या भुमीचेर ह्या जे महान पुरुष जावन गेले युगपुरुष जावन गेले संभाजी महाराज आसतले शिवाजी महाराज आसतले यांची खंय तरी प्रतिकृती आसची, यांचे खंय तरी खाणा खुणा आमी जपून दवरच्यो म्हणून केल्लो प्रयत्न आसा। संभाजी महाराज प्रतिष्ठान अशा जे अनेक कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसात आणि ह्या कार्यकर्त्यांची एक मागणी आसा आमचे विद्यमान सरपंच विक्रम परब जेंचे कडेन की तेंच्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो ह्या आमच्या गांवांत कुमारजुवे गांवांत प्रस्थापीत करपा खातीर आमकां यथाशक्ती जी मदत आसा ती मदत करची।